Argan tuka sumie Jesu, hoglap tuka sumie Jesu. Jesu Kristaच्या नावान मोगाच्यो भाव भयणीनो बाबू फ्रँकलिनान करचे मोगाचे रेकाद तुमका सर्वांक आयताराच्या सुवार्तेच्या नियाळाक स्वागत सुस्वागत. आज आमी नियाळो घेता जुनाची 18 तारीख आणि सद्या काळाचो 11वो आयतार. रेगडी बर आमी मागया सर्वेस पर बापा गणिका कुळदारा तुका अर्गा होगळाप आनी वाकाणी दिता. तुझ्या नावाक हांव महिमा दिता. आजच्या दिसा तुजी सुवार्थ आमी नियाळचे वक्ता सुवार्थेच्या आशिर्वादान बेसावान तूं आमकां बरो ही सुवार्थ कुडी भलायकी मदीं समाधान आनी आमकां आशिर्वादांनी बरोवन दी. ही सुवार्थ समजा सारकें सगळ्यांची जाणवाय तूं आमकां दी. हे मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन. घेवया आमी पयलें वाचप निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप आवाजवर रेकणीस वोल्ड 2006 एक्झोडस चॅप्टर 19 वर्सेस 2 to 6. रेफिदीमांतावन भायर सरून सिनायच्या अरण्यांत इस्रायल पोरजां आयली आनी थंय तांणी पर्वता मुखार तांबो मारलो. मोइजे पर्वता वयर देवा सरशी गेलो आनी पर्वता तावन सर्वेस्परान ताका उलो मारून म्हळें, तुवें हें जकोबाच्या घराण्याक सांगूंक जाय आनी इस्रायलितांक परगट करूंक जाय. हांवें इजिप्ताक कितें केलें आनी तुमकां कशें गारुडाच्या पाकाट्या वयर बसोवन म्हजेशी हाडली म्हणून तुमी तुमच्याच दोळ्यांनी देखलां. देखून आतां तुमी म्हजो ताळो आयकशात जाल्यार आनी म्हजो सल्लो पाळशात जाल्यार तुमी सर लोकां मदें म्हजी आस्त जातल्यात. कित्याक सगळी पृथ्वी म्हजी, तुमी म्हाका एका ह्या जाकांचे राज्य आनी पवित्र राष्ट्र जातेल्यात. अंतर्गीत कीर्तन 100 साम 100 श्लोक. आमी तसो लोक ताच्या इंडाच्यो शेळयो, आमी तसो लोक ताच्या इंडाच्यो शेळयो. संतोषान सर्वेस्पराक जय जय म्हूण हे पृथ्वे, उल्हासान ताची सेवा कर. संतोषाची गितां गावन ये ताचे समोर. आमी तसो लोक ताच्या हिंडाच्यो शेळयो. सर्वेस्परूस देव म्हूण जाणा जाया. तो आमचो रचणार, आमी ताची जावन आसा. आमी तसो लोक ताच्या हिंडाच्यो शेळयो, आमी तसो लोक ताच्या हिंडाच्यो शेळयो. आमचो सर्वेस्पर कितलो बरो, ताची कृपा युगायुगांतराक, ताचे विश्वासीपण संततेच्या संततेक बाळटा. आमी तसो लोक ताच्या हिंडाच्यो शेळयो. सांपावलून रोमागारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप आवाजवर 5 ओळ 11. रोमन्स चॅप्टर 5 वर्सेस 6 to 11. भावां भयणीनो, कित्याक आमकां आनीकय कितेंच करूंक सकत नासलेल्या काळार क्रिस्तान तसो नेमलेलो वेळ पावतस कोट्यां खातीर आपलो जीव दिलो. एक वर्त्या मनशा पासत मरोंक कोणीय एकलो मुखार सरल्यार सरलो, पूण नितीवन मनशा पासत ससारायेन मरोंक कोण तो तयार. पूण आमी पातकी आसल्यावन तेन्ना क्रिस्त आमचे खातीर मेलो आनी हाचे वरवीं देवान आपूण कितलो आमचो मोग करता तें दाखोवन दिलें. क्रिस्ताच्या रक्ता वरवीं आतां आमी नितीवन जाल्या, तर ताचे वरवींच देवाच्या क्रोधांतली आमी खंडीत बचाव जावंक पावतल्या. आमी ताचे दुस्मान आसता आपल्या पुताच्या मरणा मरिफात देवान आमकां राज्यकरण घेतल्यांत जाल्यार आतां ताचे इश्ट जाल्ले आमी जिवान क्रिस्त मरिफात ताचे तावन आनीकय चड विशेष तरान तारण जोडतल्या. तितलेंच न्हय, सुमये जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां राज्यकरण घेतलेल्या देवातय त्याच क्रिस्ता उदेशी आमी संतोषान भरल्या. उद्गार सर्वेस्पराक जय जय. वेळ भरती जालो, देवाचे राज्य लागीं पावला. फातकी जिणी बदला, बरी खबर सतमाना सर्वेस्पराक जय जय. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता आवाजवर 9 ओळ 30 आनी 27 आवाजवर 10:08 पर्यंत. लोकांचे जमे पळोवन जेजूचें काळीज कणवळायेन भरलें. कित्याक गोवळी नातल्या बोकऱ्या मरी ते घुसपडोन भिजुडले. देखून जेजू आपल्या शिष्यां लागीं म्हणालो, पिकावळ येतेस्त आसा पूण वावराडी थोडेच. देखून पिकाच्या दन्या लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक मागा. उपरांत जेजून आपल्या 12 शिसांक लागीं आपयलें
आनी देवसार दवडोवचो आनी सर रोग आनी पिडा शेडा गुण करचो अधिकार तांकां दिलो. त्या 12 धर्मदूतांची नांवां ही पयलो सिमोन जाका पेद्रो म्हूण आपयतात आनी ताचो भाव आंद्रे जेबेदेवाचे पूत, जाकोब आनी जुआंव, फिलीप आनी बार्तोलोमेव, थोमास आनी सुंकागार मातेव, अल्फेवाचो पूत जाकोब आनी तद्देव, देशभक्त सिमोन आनी जेजू गतान पराधीन केल्लो इस्कारियत जुदास. ह्या 12 जाणांक जेजून अशे निर्देश दिवन धाडले, अन्य जातींच्या गांवांक व्हरतात त्यो वाटो धरिनाकात आनी समारिया घरांच्या शहरांनी प्रवेश जायनाकात. बगार इस्रायल कुडयेच्या सुकोवन गेल्ल्या बोकऱ्यामध्ये वचा. वेतना सर्गीचे राज्य लागीं पावलां म्हणलो संदेश पसरीत वचा. पिडेस्तांक गूण करा, मेल्ल्यांक जीव करा, खोडकारांक नितळ करा, देवसार दवडया, पुंक्याक तुमकां मेळ्ळां, पुंक्याक तुमी दिया. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजूचे मिसांव आज आनी ते मिसांव तो शिसाक दिवच्या विशांत हाच्या वांजेलांत आमी आयकता. हाची वाचपा आमी नियाळची जाल्यार पयलें वाचप, देव इस्रायल परजेक सांगता, तुमी म्हाका ह्या जागी राजवट आनी संस्कारलेली पोरजां जातेल्यात. म्हणजे देवानच इस्रायल परजेक विसून काडलें, देवानच तांकां चलयलें. तांच्या मनशा सैबा प्रमाणे देवा विरोध ते गेले आनी परत फाटीं आयले. देवान तांकां प्रवाद्यांक धाडलें मोदें आनी मोयचे मरिफात तो आतां सोलोन आसा. त्या खातीर निर्गमन ग्रंथांतलें वाचप, रेफिदीमांतावन भायर सरून सिनायच्या अरण्यात इस्रायल परजां आयली आनी थंय तांणी पर्वता मुखार तंबू मारलो. मोयचे पर्वता वयर देवा सरशी गेलो आनी पर्वता तावन सर्वेस्परान ताका उलो मारून म्हळें. देव मोयचे लागीं उलोवन सांगता आनी तो आपणाच्या परजेक एक संदेश दिता. तुवें हें जाकोबाच्या घराण्याक सांगूंक जाय आनी इस्रायलितांक परगट करूंक जाय. हांवें इजिप्ताक कितें केलें आनी तुमकां कशें गारुडाच्या पाकाट्या वयर बसून म्हजेशी हाडली म्हूण तुमी तुमच्याच दोळ्यांनी देखलां. तुमी तुमच्याच दोळ्यांनी देखलां. देखून आतां तुमी म्हजो ताळो आयकशात जाल्यार आमी एकल्यानी देवाचो ताळो आयकत जाय. ताचो ताळो जावन आसा ताचें उतर. आनी म्हजो सल्लो पाळशात जाल्यार तुमी सर्व देशामध्ये म्हजी आस्त जातल्यात, लोकांमध्ये म्हजी आस्त जातल्यात. तर मग अशें भाव भयणीनो, आमी गांवांत परगांवांत खंय सक्कड अशें बुडोन आसा ह्या संवसारांत, हे उडास द्वारा तुमी म्हजो ताळो आयकशात जाल्यार. ताळो आयकुचें म्हळ्यार ताचें उतर वाचचें, नियाळचें, मागण्यांत आमचें जिवीत बांदून हाडचें, भावार्थान आमी जियोवचें. म्हजो ताळो तुमी आयकशात जाल्यार, म्हजी सल्लो तुमी पाळशात जाल्यार, हांवें तुमच्या लागीं सल्लो केला, तुमी म्हजी परजां जातल्यात आनी हांव तुमचो देव. म्हजे शिवाय तुमकां दुसरे देव आसचे न्ही. त्या खातीर हांवें तुमकां उपादेश दिला, निजा देवाक आराधन कर. खंय आस तूं, तुजो पयलो जबाबदारी जावन आसा, पयली जबाबदारी जावन आसा, निजा देवाक तुवें आराधन करचें. म्हजी आस्त तुमी जातल्यात केदाळा सल्लो पाळटना आनी तशेंच ताजो ताळो आयकतना. कित्याक ही सगळी पृथ्वी म्हजी. पण सैतान सांगूंक पुरो पृथ्वी म्हज्या पदवेक आला म्हणना. सगळी पृथ्वी देवाची, देवाच्या हाताखाल ही पदवी, ही पृथ्वी आसा. तुमी म्हाका एक ह्या जागाचें राज्य आनी पवित्र राष्ट्र जातलें. तेंच सांपेद्रुही सांगता, तुमी ह्या जागी वर्गाचे, रायकोर वर्गाचे आनी एक पवित्र राष्ट्र तुमी. तर आमी आमच्या सर्वेस्परा देवाची भुरगीं, सर्वेस्पर देव आमकां चलयता, सर्वेस्पर देव आमच्या सांगाता आसा. तर त्या सर्वेस्पराचो ताळो आमी आयकुया. हर एक वाचपा आमी वाचची तो ताजो ताळो आनी तो आमकां एक बदलावण्याक आपोवणें दिता. अशें अंतर्गीत किर्तन 100 आमी ताचो लोको, ताच्या हिंडाच्यो शेळयो संतोषान सर्वेस्पराक जय जय म्हणून पृथ्वी उल्हासान ताची सेवा कर. संतोषाची गितां गावन ताचे समोर ये. तर देवा समोर येतना संतोषाची, उल्हासाची गितां गावन देवा समोर ये. कित्याक सर्वेस्परूस आमचो देव म्हूण जाणा जाया. तो आमचो रचणार आनी आमी ताची जावन आसा.
आमी तासो लोको ताच्या हिंडाच्यो शेळयो. त्या खातीर आमचे वयर संपूर्ण अधिकार सर्वेस्पराक आसा. आमी सर्वेस्पराचे हिंडाच्यो शेळयो, आमी सर्वेस्पराची जावन आसा. सर्वेस्परान आमकां रचलां. त्या खातीर आमी ताका वाकोणूंक अर्गां दिवंक वगडाप दिवंक जाय. आमचो सर्वेस्पर कितलो बरो, ताची कृपा युगायुगांतराक ताचे विश्वासीपण संततीच्या संततेक बाळटा. तर देव विश्वासी, आमी बेविश्वासी जावचे न्ही. देव विश्वासी जाल्ले बरी आमी विश्वासी जावन जिवंक आमकां आयच्या अंतर्गत आपोवणें दिता. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांतले आमी आयकता. हांगा बरोवन आसा, कित्याक आमकां आनीकय कितेंच करूं सकत नासलेल्या काळार क्रिस्तान ताचो नेमलोलो वेळ पावतस कोट्यां खातीर आपलो जीव दिलो. क्रिस्तान कोट्यां खातीर, पातक्यां खातीर आपणाचो जीव दिलो. म्हळ्यार आज म्हजे तुज्या खातीर ताणें आपणाचो जीव दिला. त्या खातीर म्हाका भाव भयण हांव आयला जीव दिवंक, भरपूर मापान जीव दिवंक. जुआंव धा जिविताची जर जेजू जावन आसा. तर जेजून आमच्या खातीर जीव दिलो. एक वर्त्या मनशा पासून मरो कोणी एकलो मुखार सरल्यार विसरलो. वर्तो मनीस ताचे खातीर जीव दिवंक कोणी मुखार येवंक पुरो. पूण नितीवन मनशा पासून तो ससारायन मरोंक कोण तो तयार. पूण आमी पातकी आसल्या तेन्ना क्रिस्त आमच्या खातीर मेलो आनी हाचे वरवीं देवान आपूण कितलो आमचो मोग करता तें दाखोवन दिलें. सर क्रिस्त देवाचो मोग, क्रिस्त मरे फात देवान कितलो आमचो मोग करता तें देवान दाखोवन दिलें. तर आमच्या आज जिविताचे मूळ क्रिस्त जावन आसा, फाउंडेशन जेजू जावन आसा. त्या खातीर क्रिस्तांतय आमी जिवंक आसा. क्रिस्तांतय जियेतना आमकां संतोष, आनंद, आशिर्वाद, बेसांव, कृपा क्रिस्ताच्या रक्ता वरवीं आतां आमी नित्यवंत जाल्या. तर ताचे वरवींच देवाच्या क्रोधांतली आमी खंडीत बाचाव जावंक पावतेल्या. तर ताचे वरवींच देवाच्या क्रोधांतली आमी खंडीत बाचाव जावंक पावतेल्या. आमी ताचे दुस्मान आसता. पुताच्या मोरणा मरिफात म्हणजे देवातावन पयस गेल्ल्या वखदां पुताच्या मोरणा मरिफात देवान आमकां राजी करून घेतल्यांत. जेजू मरिफात आज आमी बापाक अब्बा बापा म्हूण उलो मारता. बापान राजी करून घेतल्यांत. जाल्यार आतां ताचे इश्ट जाल्ले आमी जिवन क्रिस्ता मरिफात ताचे तावन आनीकय चड विशेष तरान ताराण जोडतेल्या. तितलेंच न्ही, सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां राजी करून घेतलेल्या देवातय त्याच क्रिस्ता उदेशी आमी संतोशान भरल्या. पळया, सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं राजी करून आमकां घेतला. पण कितें जालें, पातका वरवीं सगळो संवसार देवाक विरोध केलो. आज जेजूच्या मरणा वरवीं आमची पातकां ताणें नाश करून आमकां राजी केल्यांत. त्या खातीर सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां राजी करून घेतलेल्या देवातय त्याच क्रिस्ता उदेशी आमी संतोशान भरल्या. आज आमी वगडयलोलो संतोष देवान आमकां जेजू मरिफात फाटी दिला. त्या खातीर आमी जेजूक अर्गां दिवया. अच्छा, उद्गाराचें एक वाक्य मार्काचो वांजेल पयलो अवसर वळ 15. वेळ भरती जालो, देवाचें राज्य लागीं पावलां, पातकी जिणी बदला, बरी खबर सतमाना. आज आमकां वाचपाक एकाय तरेची आमकां परिवर्तनाक आपोवणें दितात. आमी आसले बरी जिवचे न्ही, आमी एक नवें जिवीत क्रिस्तांतय जियेजय, क्रिस्ताच्या शिकोवण्या प्रमाणे जियेजय, क्रिस्ताच्या सल्ल्या उपदेशा प्रमाणे बांदून हाडिजय, क्रिस्तान स्थापीत केला साक्रामेंता प्रमाणे आमी बांदून हाडिजय. त्या खातीर मोगाचे भाव भयणीनो, हो वेळ आयिन्न वेळ, आज आमकां परिवर्तनाक आपोवणें दिवचो वेळ. देवाचें राज्य लागीं पावलां, फाटकी जिणी बदला, बरी खबर सतमाना. आयच्या वांजेलाचेर आमी नदर घालची जाल्यार आयच्या वांजेलांत जेजू कितें सांगता आमी आयकुया. लोकांचे जमे पडून जेजूचें काळीज कणवळ्यान भरलें. आमी म्हणटा दुलोब आनी कणवळो तूं सर्वेस्परा. लोकांचे जमे म्हळ्यार ते कितें आसले सांगता पळय. कित्याक गोवळीनांतल्या बोकऱ्या बरी ते घुस्पडून भिसुडले. सबार जाण गोवळीनांतल्या बोकऱ्या बरी घुस्पडून भिसुडले आसात.
पवित्र कॅथोलिक सभेतून पयस वचून दुसऱ्या पंगडा मागण्या म्हणून सांगून वचून घुसपडून आसात. घुसपडची सुवार्ता देवान आमच्या काळजान घालूं ना. आज आमकां जेजू, आमकां एक बोकरो, आमी गोवळी आसा, आमकां हिंड आसा. जेजू ह्या पवित्र सभेचे मस्ताक पापा साहेब गोवळी बाप आमकां शिकवण आसा, आमकां याजाक आसात, आमकां पिरगज कुटुंब आसा. आमी एका हिंडाची परजा जावन जियेता. बोकऱ्या बरी देव घुसपडून भिजडले देखून जेजून आपल्या शिष्या लागीं म्हणालो, पिकावळ येतेश्ट आसा, पिकावळ येतेश्ट आसा, पूण वावराडी थोडेच. पण आज काम मस्त आसा. ते काम फ्रँकलिनान मूग धूंक जायना, या डिवायन रिट्रीट सेंटरान मूग धूंक जायना, या DSCCन मूग धूंक जायना. आमकां आयोग आसात, आमचे विविध रिट्रीट सेंटरां मंदिरां आसात, सुवाता प्रकट करची रीत आसा. पूण ते सक्कड संपूर्ण करून आमचे वरवीं जायना. पिकावळ येतेश्ट आसा. ह्या दिसांनी पिकावळ येतेश्ट आसा. 6 जाण आमकां जायचे, प्रवाचक जायचे, सुवार्ता प्रकट करूंक, पिरगेचे विगार आमकां जायचे, लोकांचो भावार्थ बांदून हाडूंक. आमकां आज आपोवणीनांत, देव आपोवणीनांत. आदी 8, 9, 10, 12 भुरगीं आसतालीं, तातूंत एटलीस्ट 2-3 म्हणी देवाच्या राजाक मागण्याच्या स्पिरितान बरोवन येतालीं. आज 1 या 2 बारी आज एक कश्टांचो काळ जाला. जेजून तो वळ सांगलें, पिकावळ येतेश्ट आसा. पिकावळ आज काम मस्त आसा. ते कोणेच मूग धूंक जायना. म्हजे प्रयत्न हांव करता, तुमचे प्रयत्न आमी हर एकल्यानी हे प्रयत्न करूंक आसा. पिकावळ येतेश्ट आसा, पूण वावराडी थोडेच. असो आमकां वावराडी जाय, आमकां याजाक जाय, रिलिजियस जाय, आमकां मागण्या पंगड्याक आज कॅरिस्मेटीक स्पिरितान भरलेले आमकां जाय. ह्या सुवार्तेच्या मोगान बरोवन विविध नमूनेची सेवा करचे ल्हान क्रिस्तांव समुदायांत प्रेरकी जावन, गुरकार जावन, ह्या मोरियाल सोसायटीन वावर करचे, विन्सेंट दे पॉल सोसायटीन वावर करचे, कॅथोलिक सभेन वावर करचे, सोमयेच्या स्पिरितान बरोवन वावर करचे व्यक्ती आमकां जाय. केवळ पिकावळ येतेश्ट आसा, वावराडी थोडेच म्हळ्यार खाली आमी ह्या जाकाचे मिसांव दिवचे न्ही. आमच्या हर एक कॅथोलिक भावार्थ्यांक देवान एक मिसांव दिलां. आज ते मिसांव जावं पुरो तुका आवय जावन एक मिसांव, बापाय जावन एक मिसांव दिलां, युवक युवती जावन एक मिसांव दिलां, भुरगीं जावन एक मिसांव दिलां. कित्याक हे मिसांव आमकां देवान दिल्लें आमच्या बावतिस्मांत. त्या मिसांवाक आमी कल्तिमान घालूंक आसा, आमी वेळ दिवंक आसा. आमी आमच्या संवसारान बुडचे न्ही. केदाळ आमी सुमेच्या मिसांवांत वांटेली जाता, ससण्याच्या जिविताच्या पयणार आमी आशिर्वाद जाता. ना आमच्या संवसारांत आमी बुडोवन येता, आमी ससण्याचें जिवीत मेळटा म्हूण चिंतचे नाका. ह्या आमच्या सालवासांव तितले सुलाभायर आमी घेवचेय नाका. पिकावळ येतेश्ट आसा, पूण वावराडी थोडेच. देखून पिकाच्या दनया लागीं, धनी कोण पिकाचो? देव, सर्वेस्वर बाप. धन्या लागीं तुमी मागा, ताणें आपल्या पिकाच्या शेतान वावराडी धाडच्याक. तर आमी वोकेशना खातीर मागसय आनी सुवार्ता मुखार वेचच्या खातीर आमी मागसय. मुखार वेताना आतां जाय जाल्यार योग्य व्यक्ती देवान पवित्र सभेत दिवंक आमी मागसय. आनी तो वळू हे मिसांव मुंदरून येतलें. आनी जेजून 12 जाणां शिसांक लागीं आपयले आनी तांकां पदवी दिली. कसली पदवी? पळया, तो लागीं तांकां आपयता, ताच्या सांगाता जियोक तांकां तो आपयता, ताचो मोग अनुभव जोडून तो तांकां आपयता, देवाच्या कृपातांनी अनुभव जोडून तो आपयता, तांकां देवसार धांवडोवचो आनी सर पिडा शिडा रोग, पिडा शिडा गुण करचो अधिकार तांकां दिलो. तर आज पवित्र सभेक कसो तो अधिकार आसा? एका म्हणयाराक ताच्या वडदींत हो अधिकार देवान दिला आनी तशेंच एका बावतिस्म घेतलेल्याक हो अधिकार देवान दिला. ताच्या मागण्याच्या स्पिरिताच्या बळान ताकाय कितें सक्कट देवान दिलां तें करूंक सकत आसा. देवसार धांवडोवचो आनी सर रोग, कसलोय रोग जावं दी, आनी तशेंच पिडा शिडा गुण करचो. कसली पिडा आसल्या गुण करचो, तांकां कितें दिलें? ताणें अधिकार तांकां दिलो. आनी हांगा 12 जाणांची नांवां बरोवन आसात. कोण ते? सिमोन जाका पेद्रो म्हणटात, आमचो पयलो पाप साहेब, ताजो भाव आंद्रे, जेबेदेवाचे पूत जॅकोब आनी जुआंव, तशेंच फिलीप आनी बार्तोलोमेव, थॉमास आनी सुंकागार मातेव, आल्फेवाचो पूत जॅकोब आनी ताद्देव, देशभक्त सिमोन आनी जेजू गातान पराधीन केलो इस्कारियोत जुदास. ह्या 12 जाणांक जेजून सांगाता घेतलें आनी तांकां अधिकार दिलो देवसार धांवडोवंक, तशेंच सर रोग गुण करूंक. ह्या 12 जाणांक जेजून अशे निर्देश दिवन धाडले, अन्य जातींच्या गांवांक व्हरतात त्यो वांटो धरिनाकात.
आणि समारियाकारांच्या शहरांनी प्रवेश जायनाकात. बघा इस्रायल कुळयेच्या सुकून गेल्ल्या बोकऱ्यामध्ये वसा. पण या 12 जाणांक ताणें सांगलें अन्य जातीच्या गावाक वसा नाका. म्हणजे अर्थ कितें माथ्या वचून वांजेल तुम्ही समजूचय. जुदेवांक परगड करून मस्त काम आसलें. त्या खातीर 12 जाणांचे मिसांव जुदेवांक वचून तुम्ही परगड करा आणि समारियाच्या शहरांनी प्रवेश जायनाका. तुम्ही थंय गेल्यार हांगा विसून काडलेलो लोक सुकतलो. त्या खातीर तुमकां मिसांव 12 जाणांक हांवें दिला. अंशमध्ये तुम्ही वसा. बघा इस्रायलाच्या कुळयेच्या सुकून गेल्ल्या बोकऱ्यामध्ये वसा. कितलोसो लोक इस्रायल देवान विसून काडलेलो परजा सुकून गेला तांचे मध्ये तुम्ही वसा. वेताना तुमचे सुवार्थांतले सर्गींचे राज्य लागीं पावला म्हणलो संदेश पसरीत वसा. आणि तुम्ही कितें करा? पिडेस्तांक गूण करा, मेल्ल्यांक जीव करा, कोडकारांक नितळ करा, दिवसार दवंडया. पुंख्याक तुमकां मेळ्ळा, पुंख्याक तुम्ही दिया. पण देवाचे देणे धर्मार्थ, मागणे धर्मार्थ. त्या खातीर तो सांगता सर्गीचे राज लागीं पावला. द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हँड. आणि संदेश हो संदेश म्हळ्यार तुमकां सर्गीच्या राजाक देव तयारी करते आसा. पिडेस्तांक गूण करा, पिडा शिडा म्हज्या नांवान फोडून दावतेली. मेल्ल्यांक जीव करा. जोंपरो नासमाधान आसात, पिडेन सिडेत आसात, बुडोवन गेल्या तांकां तुम्ही जीव करा. कोडकारांक नितळ करा, देवसार दवंडया. पुंख्याक मेळना, पुंख्याक तुम्ही दिया. आज असली पदवी सुमयेन आमकां दिल्या. त्या पदवेन 24 वर्सांत हांव सुवार्थ परगड करतना हें सकट घडचें म्हज्या दोळ्यांनी हांवें देखलां. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या आयताराच्या बलिदानाक आमी वेताना आमकां समर्पण दिवया. आमी बरी तयारी करया. आमचे कोडू मोतू ओत्मो आमचे जिवान ताका समर्पण दिवया. सर्वेस्पर आमकां ताजे आशिर्वादान बरोवन म्हूण मागया. सर्वेस्पर बापा गणिका पळदर घर गांवळापणी वाखाणी दिता. तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. आयुश्य दिसा तुजे आशिर्वाद, तुजे बेसांव, तुजे पेकोण ह्या लोकांचेर देव नेऊन दी. कशें तुवें सांगलें वसा सुवार्थ परगड करा, देवसारा भायर दवडया, पिड्या शिडा गूण करा आनी तशेंच कोडकारांक नितळ करा. आज कितलीशीं जाणां कश्टांत आसात, पिडेंत आसात. ICU, MICU, NICU व्हेंटिलेटर आसात. मारणांतीक पिडे गोळाक जाल्यांत. तांकां तुज्या हातांत समर्पण दिता. ह्या सुवार्थेच्या बळान तूं ताका गूण कर. तुज्या आमोल रगत रक्तकणांनी शिरांनी हाडांनी सणांनी देवून येवनी कॉन्शियस म्हणटा शिव कर. 38 वर्सां तळाक या पडलो जेजू मेल्लेला जाल्यार जीव दिलो जेजू. कुरड्या दोळ्या तोट्या पांय मोन्याक उलो बेऱ्याक आयकून केले. जेजूच्या सत्योत बडवत मैमेवन नांवान तुमच्या आशिर्वाद देवन येवनी. Touch them, Lord. Heal them, Lord. Anoint them, Lord. Deliver them, Lord. जेजूच्या नांवान तुमकां जैत. जेजू उतरान तुमकां भलायकी, जेजूच्या रक्तान तुमकां सुटका. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां भलायकेन भरूं. आमेन. जाता तितल्या लोकांक हो संदेश तुम्ही मुखार करा. म्हज्या खातीर, म्हज्या मिसांवा खातीर तुम्ही कळमीत नासतना मागा. देव बरें करूं.